Hello students, accountancy class for 12 commerce. In this video we will see so जेन्ना partner of the firm retire जातलो that time तेजो जो remaining loan amount आसतलो तो तेका कितें करपाक जाय पे बॅक करपाक जाय डिपेंड ऑन द कंडिशन. सो कशा तरेन तो आपलो अमाउंट जो आसा तो पे करतलो पळय त्या वायज तुम्ही एंट्रीज करपाक जाय हांगासर. सो कंडिशन जे आसतले ते तुमकां इदरली मंथली आसूंक शकता, क्वार्टरली, half yearly or yearly astale. Okay, so see here partner name is Sonu, a partner of firm, retired on 31st of May 2021. Okay, so हांगासर partner जो आसा तो रिटायर जाला on 31st of May 2021. The amount payable was transferred to his loan account 2 lakh. So हांगासर जो अमाउंट जो आसा तो तेका पे करपाक जाय around 2 lakh. So here, so the amount जो आसा तो पे करतलो in 4 quarterly installment with the interest of 10% per annum. So आमकां कितें कितें इन्फॉर्मेशन दिल्या पळय ती पयली साइड बाय बरोवन काडाच. So we will write first कितें कितें इन्फॉर्मेशन दिल्या अबाउट पार्टनर्स. So partner जो आसा तो रिटायर्ड जाला on 31st of May. So we can write here 31st of May 2021 like this. So you are retired zala, right? मागीर अमाउंट तेजो लोन अमाउंट कितलो उरला 2 lakh आणि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितला 10%. ओके, सो आता आमकां सांगला तेंच्यांनी 4 क्वार्टरली पे करपाक जाय. जो लोन अमाउंट आसा पळय आज लोन अमाउंट कितलो आसा 2 lakh. सो तो 4 क्वार्टरली. सो 1 क्वार्टर म्हणजे कितलो, एक क्वार्टर मीन्स 3 month. ओके, सो 4 क्वार्टर म्हणजे तो इयर जालो. सो हांगासर जो कितें अमाउंट आसा तो कितले क्वार्टर सांगला तो डिवायड करा. सो एक क्वार्टराक, सो हे कॅन्सल केल्या उपरांत तुमचे आन्सर 50,000 येतलो. सो एक क्वार्टराक तो कितलो पे करतलो 50,000. अशा तरेन 4 क्वार्टर आसतले. सो हांगासर 50,000 अगेन 50,000 अगेन 50 and 50. ओके, सो अशा तरेन तो आपले 2 lakh पे करतलो. सो क्वार्टर म्हटल्यार 3 months. सो आता हांगासून जी डेट ऑफ रिटायरमेंट जाल्या पळय त्या डेट ऑफ रिटायरमेंटा पासून आमी एंट्रीज घेवपाक स्टार्ट करतले. ओके, सो सी दिस इज द फॉर्मॅट ऑफ द लोन अकाउंट. सो हांगासर तुमकां पयलीं बरोवपाक जाय सोनूज लोन अकाउंट, जे कितें पार्टनराचें नेम आहा तें, डेट पर्टिक्युलर अमाउंट, डेट पर्टिक्युलर अमाउंट. सो डेबिट or credit. So here तुमकां आतां फर्स्ट एंट्री जी आसा सो ती डेट ऑफ रिटायरमेंट केन्ना जाला तो रिटायर्ड 31st 5 21. ओके, सो 31st 5 21 रिटायर्ड जाला. सो आता एंट्री घेताना तुम्ही बाय पार्टनर्स नेम घेवपाक जाय. बाय पार्टनर नेम कितें सोनू कॅपिटल अकाउंट. सो अमाउंट कितलो उरला तेजो पे करपाचो 2 lakh. ओके, 2 lakh अमाउंट तेजो पे करपाचो उरला. आता तुमकां हांवें सांगलो एक क्वार्टर म्हटल्यार कितलो 3 months. सो 3 months आता काउंट करा कित्याक एक क्वार्टराचो इन्स्टॉलमेंट कितलो आसा तेजो 50,000 आसा. ओके, सो आता आमी हांगासर ह्यो जो इन्स्टॉलमेंट पे करतलो पळय तेका कितें लागतलो. आता आमी खंयसरूय बँकेन लोन घेतलो जाल्यार इंट्रस्ट आसता. सो बाय इंट्रस्ट. सो हांगासर इंट्रस्ट जो आसतलो तो खंयचेर लागतलो फूल अमाउंटाचेर लागतलो. 2 lakh इंटू कितलो पर्सेंट सांगला 10% आणि मंथ कितले 3 monthsचेर. ओके, 3 monthsचेर तो कितें करतलो हांगासर इंट्रस्ट पे करतलो पयलीं. सो 2 lakh इंटू 10% 3/12 कॅल्सीचेर कॅल्क्युलेट करात. सो इंट्रस्ट तेका कितलो लागतलो हांगासर 5,000. ओके, सो नेक्स्ट हांगासर हांगा डेट जी आसा पळय ती आतां बरयतना कशें बरयतले आफ्टर 3 months बरयतले. हांगा 31st आसा म्हटल्यार कितें तो मंथ काउंट करप ना, खंयचो 5th month. सो 31st आसा जाल्यार नेक्स्ट मंथ काउंट जातलो मीन्स 6 जून मंथ. सो 6 7 8 3 months जाले रायट. 6 7 8. सो 8 month ही जी डेट येतली पळय ती खंयची येतली 31st येतली. 31st म्हणजे इन्क्लूड तो मंथ जातलो 31st 8 21. ओके,
आता हांगासर नेक्स्ट डेट ही एकदा डेट कन्फर्म तुमची जाली की ती डेट हांगासर बरायच 31/8/21 आणि टू बँक. सो बँकेनसून कितलो अमाउंट त्याचो डेबीट जातलो, डेबीट कितलो जातलो 50,000 प्लस कितलो इंटरेस्ट 50,000 प्लस 5,000. सो कितलो अमाउंट येयलो 55,000 जालो. ओके, सो सेम डेट हांगा बरेयाच. आता उरलेलो अमाउंट जो आसा तो कॅरी डावन जातलो. सो टू बॅलन्स कॅरी डावन. कितलो अमाउंट उरला आता, फक्त एक इन्स्टॉलमेंट पे केला तेणी कितलो 50,000 यो इंटरेस्ट. सो 50,000 पे केला. सो उरलो कितलो दोन. आता हांगासर टॅली कराच. ही टॅली केली 2 लाख कितलो येयलो 5,000. 2 लाख 5,000 55 मायनस कराच विथ द हेल्प ऑफ कॅल्सी. सो हांगा अमाउंट उरतलो तुमचो कितलो 1.5 लाख. सो हांगासर दोनी कडेन तुमची टॅली येवपाक जाय 2,05,000. ओके, आता नेक्स्ट एक इन्स्टॉलमेंट जालो. आता नेक्स्ट इन्स्टॉलमेंटाक आमी हो बॅलन्स आसा तो ब्रॉट डावन करतले. सो बाय बॅलन्स ब्रॉट डावन. सो ह्यो अमाउंट हांगा बरयतले कित्याक ह्यो अमाउंट आता ताका पे करपाक जाय 1.5 लाख अमाउंट. आता डेट हांगासर खंयचे बरयतली, हो इन्स्टॉलमेंट जालो तेंचो. ओके, ऑगस्टाचो. आता नोव्हेंबर मंथ स्टार्ट जातलो. सो नोव्हेंबर 1st 9/21. ओके, 19/21. सेम मागीर 3 मंथ आता काउंट कराच. ह्यो 3 मंथाचो जालो. आता नेक्स्ट 3 मंथाचो इन्स्टॉलमेंट वयतलो. हांगा 1st आणि 9 10 11. सो 1 तारीख आहा म्हणजे तो मंथ धरपाक जाय आणि 31st आहा. आता हांगासर पळय आमी कितें केल्लो 31st हांगा रिटायर्ड जाल्लो. सो ती आमी मंथ धरूंक नासलेलो तेजो, कळ्ळें. हांगासर 1st आहा म्हटल्यार तो मंथ काउंट करपाक जाय. सो 19/21. आता काउंट कराच 9 10 11. 11 मंथ खंयचो येयलो हांगासर नोव्हेंबर येयलो. ओके, सो 19/21. आता नोव्हेंबर मंथ येयलो. सो नोव्हेंबराक याद दवराच 31st नासता. सो लास्ट डेट कितली 30th 11/21. सो नोव्हेंबराची आली. सो सेम वे आमी आता इंटरेस्ट काडटले. सो जो कितें बॅलन्सिंग अमाउंट उरता तेजेर इंटरेस्ट काडप. सो कितलो अमाउंट उरला 1.5 लाख उरला. परत इंटरेस्ट सेम 10% आणि मंथ क्वार्टरली म्हटल्यार 3/12. सो हे कॅल्सी केले तुमी आन्सर तुमचे इंटरेस्ट 3750 येतलो. सो सेम ही डेट हांगा येतली 30/11/21. सेम एंट्री ज्यो आसा तश्योच आता बरयाच, फक्त अमाउंट चेंज जातलो. पळय अमाउंट होच पे करतलो. दुसरो इन्स्टॉलमेंट उदय सांगला तशें तुमकां क्वार्टरलींतले 50 पे करतलो. इंटरेस्ट चेंज जातलो. जसो तूं फुडें फुडें पे करीत वयता अमाउंट लेस उरता तितलो इंटरेस्ट तुजो कमी जातलो. सो हांगासर तुमचो अमाउंट 53,750 येतलो. नेक्स्ट सेम 30/11/21 टू बॅलन्स कॅरीड डावन. कितलो अमाउंट उरलो टॅली कराच. सो टॅली केली 1,53,750. 1,53,750. हांगासर अमाउंट आता कितलो उरलो 1 लाख उरलो. सो अमाउंट मायनस ह्यो कराच, ह्यो आन्सर येतलो तुमकां. ओके, विथ द हेल्प ऑफ कॅल्सी कराच. आता नेक्स्ट इन्स्टॉलमेंट आमी पे करतले 30th जाली. हो अमाउंट आता आमकां कितें करपाक जाय परत ब्रॉट डावन बाय बॅलन्स ब्रॉट डावन. ह्योच अमाउंट आमी हांगा बरयतले. ओके, 1 लाख. ओके, 1 लाख हे. सो आता डेट पळयाच परत 30th जाली म्हटल्यार फर्स्ट येयली. आता आमी खंयच्या मंथ पावले 12 ला. ओके, 11 जालो 30th. आता नेक्स्ट मंथ 12/21. हांगासून आता 3 मंथ काउंट कराच. 12 कन्सिडर करूंक जाय 1 आणि 2 म्हणजे फेब्रुवारी येयला. आता फेब्रुवारी परत पळयाच डेट लास्ट खंयची आसता 28 नाल्यार 31st बरयशात 30th बरयशात रॉंग वयतलें. सो 2 आता इयरूय चेंज जालें. आमी आता 21सून नेक्स्ट इयराक पावले रायट. सो हांगासर 22 येतलो. सेम बाय इंटरेस्ट. आता 1 लाखाचेर इंटरेस्टाचेर काडाच. 1 लाख इंटरेस्ट 1 लाख इंटू 10% काडाच इंटू मंथ कितलो क्वार्टर म्हटल्यार 3/12. हेजेर इंटरेस्ट तुमकां येतलो 2500. ओके, सो सेम वे ही डेट हांगा बरेयाच 28/2/22 आणि सेम तुमचो टू बँक अकाउंट
इंस्टॉलमेंट सेम उरतलो 50,000 और थर्ड क्वार्टराक फक्त इंटरेस्ट रेट चेंज जातली 2500. सो 52,500 येयलो. ओके, आता नेक्स्ट अगेन रायट डेट सेम आणि टू बॅलन्स कॅरीड डावन. आता कितलो अमाउंट उरलो टॅली कराच. हांगासर 1,02,500 1,02,500. ओके, आणि हांगासर 1,02,500 यो आणि यो मायनस केलो तुमचो अमाउंट कितलो उरतलो लास्ट 50,000. ओके, सो लास्ट अमाउंट तुमचो पे करपाचो कितलो उरला 50,000. सो पळोवंक शकता तुम्ही फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर. ओके, आता लास्ट जी क्वार्टर आसा पळयच डेट अगेन 28 जालो म्हटल्यार 1/3/22 सेम बाय बॅलन्स ब्रॉड डावन घेयाच 50,000 आणि डेट 3/4/5 मेन पावले आमी परत 31/5/22 बाय इंटरेस्ट लागतलो सेम 50,000 इंटरेस्ट 10% आणि क्वार्टर लास्ट उरल्या ती 3/12 मीन्स 3 क्वार्टर मीन्स 3 मंथ. हेजो इंटरेस्ट तुमकां हांगासर कितलो लागतलो 2,500. आता नेक्स्ट हांगासर ही डेट हांगा 31/5/22 टू बँक अकाउंट कितलो अमाउंट उरला 50,000 इंटरेस्ट 2,500 टोटल कितलो आलो 52,500. आता तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता पळयच 52,500 आणि यो 52,500. सो हांगासर तुमकां कितें घेवपाचो गरज ना, बॅलन्स कॅरीड डावन घेवपाची गरज ना. कित्याक तुमच्या कडेन आतां बॅलन्स उरोंक ना, तुमी चारूय इन्स्टॉलमेंट हे पळय पे केले. ओके, सो लायक दीस यू हॅव टू सॉल्व द पार्टनर्स लोन अकाउंट and this question may come for 4 marks. Thank you.